योकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपुळ्याचे हेडलाईन्स। भारतात मनयलो स्वतंत्र दीस, प्रधानमंत्र्यान भेटयली परबी, गोंयांत रंगल्यो साबार कार्यावळी। मडगांव रेल्वे स्टेशनार आशिल्ले एटीएम फोडपाचो यत्न करप्याक कोंकण रेल्वे पुलिसांनी धरले रंगे हात। उत्तराखंडच्या राहुल कुमार या 25 वर्सां पिरायेच्या दुबाविताक अटक, पुराय घडणूक सीसीटीव्हीत कैद। आयच्यान 20 ऑगस्ट मेरेन गोंयांत पावसाचो कहर आसतलो चालूच, हवामान खात्यान दिला येलो अलर्ट। आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। रेड फोर्टांतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें भारताच्या इतिहासांतले सगळ्यात लांब स्वातंत्र्य दिसाचे भाशण केले। महत्वाच्या धोरणात्मक घोशणांनी भरिल्ली 103 मिनटां। राष्ट्राचे 19व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान प्रधानमंत्र्यान महत्वाकांक्षी उपक्रमात चालीक लायले। तातूंत देशात विकसीत केल्ले लोह घटमूट पद्दतीचे संरक्षण पद्दत, व्यापक कर सुदारणा आनी रोजगार निर्मिती खातीर व्हड प्रमाणात धपको दिवपी हाचो आस्पाव आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणे 103 मिनिटांचे भाषण करून एक नवो मापदंड स्थापन केलो, जे खंयच्याय भारतीय प्रधानमंत्र्यान स्वातंत्र्य दिसाचे सगळ्यात लांब भाषण केले। हाका लागून रेड फोर्टाचेर ताचे सलग 12वे भाषण जाले। इंदिरा गांधीच्या विक्रमाक फाटी उडयले आणि फकत जवाहरलाल नेहरूच्या 17 भाषणां फाटल्यान गेले। ताच्या उलोवपाच्या मुळांत 4 म्हत्वाच्यो घोषणा आसात, ज्यो भारता खातीर फुडल्या दशकाक आकार दितले। पहिले म्हळ्यार मिशन सुदर्शन चक्र। भगवान श्रीकृष्णाच्या पौराणिक शास्त्रांतल्यान प्रेरणा घेवन तयार केल्ल्या या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचो उद्देश लोखंड घुमटा सारखी भारताची स्वताची सुरक्षा कवच स्थापन करपाचो आसा। आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूँ, मजबूती देना चाहता हूँ, आधुनिक बनाना चाहता हूँ। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। दुसरे फुडले पिळगेच्यो जीएसटी सुदारणा। ही दिवाळी भेट अशें सांगून प्रधानमंत्र्यांनी जिणे गरजेच्या वस्तूंचेर कर उणो करपाचे आश्वासन दिले। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। तिसरी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना 2 वर्सां भितर 3.5 कोटी नोकऱ्यो निर्माण करपाच्या उद्देशान 1 लाख कोटी रुपयांचो रोजगार उपक्रम। नव्यान नोकरी केल्ल्या तरणाट्यांक आर्थिक मजत म्हणून म्हयन्याक 15,000 रुपया मेळटले। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। इस योजना के तहत
निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। आणि निमाणे 2047 मेरेन न्यूक्लियर रिएक्टर्स निर्मितीन 10 पटींत वाढ। भारत नितळ आणि स्वयंपूर्ण ऊर्जा सुरक्षेकडेन वाटचाल करताना 10 नवे अणुभट्टी पयलीच विकसित जायत आसात। न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बहुत बड़े इनिशिएटिव ले रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं। 2047 तक, जो कि हमने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। गोवा 365 खातीर सुभाषिश गोवेकार आणि अरुण नाईक। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें राज्यांतल्या 19व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या उत्सवाचे फुडारपण करून पोरण्या सचिवालया लागसार मांडवीच्या दृष्टिकोन देगेर राष्ट्रध्वज उबारलो। या सभेक संबोधित करताना मुख्यमंत्र्यान सरकारी आणि कोमुनिदाच्या जमनीचेर बांदिल्ली घरां कायदेशीर करपाची आपल्या सरकाराची वचनबद्धताय परतून दाखयली। तशेंच गोंयच्या तरणाट्यांक बळगे दिवपाचो हेतू आशिल्ल्या राज्यांतल्या शिश्यवृत्ती योजनांचेर आनी हातात घेवपाच्या योजनांचेर भर दिलो। गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 हाच्या भितर दुरुस्ती हाडटाना सेक्शन 37A हातूंतल्यान आमी म्हणटा की सरकारी जमनीचेर जी आशिल्ली आलवारा आसतलो, मोकासो आसतलो, लीज एरियेत आसतलो, ग्रामीण भागात आसतले 70 सावट, धार बांदोड्या, काणकोण, केपें, सांगे, पेडण्यान, दिवचले ह्या भागात आशिल्ली कितलीशीच सरकारी जमनीतली घरां ही रेग्युलरायज करपाची थारायता आसतना सरकारान सेक्शन 37A इंट्रोड्यूस करता आसतना 400 स्क्वेअर मीटर जागा ही तांकां दिवपाचे किंवा घर आणि घरा भोवतिल्ली 1-2 मीटर जागा ही तांकां दिवची हे सरकारान ठरवून तांकां स्वताच्या मालकीचे घर करपाचोय संकल्प केला। गोंयभर कितलेशेच आमचे मूळ गोंयकार हे सुद्धा कोमुनिदाच्या जागेत रावता आणि ही कोमुनिदाची जागा ही तांच्या नावार करपा खातीर गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा 2070 अमेंडमेंट बिल 2025 हे हाडून तांकां आपल्या घराचो हक्क दिवपा खातीर आमचे सरकार हे प्रयत्न करत आसा आणि म्हाका आस्त आसा की कोमुदादीतले पदाधिकारी हाका सहकार्य करतले जेणे करून ही मूळ गोंयकार आणि गेली 40 वर्सां पासून हांगा रावपी समेस्त गोंयकार त्यांच्या कॉन्ट्रिब्युशनान ज्यांच्यानी सगळ्यांनी वांटो घेतला त्या सगळ्या जाणांक सहकार्य करचे हे कोमुदाद आणि बाकीच्या संस्थांकडे हांव मागता। ह्या बाबतीत कोणीच राजकारण करीनासतना सामान्य मनशाक आपल्या घरात व घरपणान रावपाचो अधिकार हो प्रत्येकाक आसा तो दिवचो हे त्यांच्या सगळ्यांकडे आयच्या दिसा हांव मागता। रेग्युलेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन बिल 2025 हे पारीत करून आपल्या जागेर बांधलेले घर सुद्धा रेग्युलरायज करपाचो अधिकार हो ताका मेळचो म्हणून हे बिल आम्ही पारीत केला आणि नक्कीच आम्ही खंयच म्हणना की कोणी इरेग्युलर बांधलेले रेग्युलर करता असताना ताका फायन घेऊन ताच्या कडल्यान व्यवस्थित रित्या तितकेच पैसे घेऊन आम्ही ते घर रेग्युलरायज करपाचें थारायला। आम्ही हांगासर फुकट खंयसरूच दिना, नाजाल्यार रेग्युलर घर बांधलेल्याक इरेग्युलर बांदता ताका फुकट मेळटा काय कितें ही मेसेज लोकां मदीं वचूंक दिवचें ना। ताणें फायन भरून आपलें घर रेग्युलरायज करपाचें जेणे करून कायद्याचें पालन हाच्या फुडें काटेकोरपणे करप हें गरजेचें आसा आणि हेन्सफोर्थ खंयच्याच गव्हर्नमेंट लँडान आसतलें कोमुनात लँडान आसतलें इरेग्युलरिटीज येवपाक जायना म्हणूनय आमचो सरकार प्रयत्नरत आसतलो। गोवा चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशीप प्रोग्राम सुरू करून आम्ही पळयला 27,000 पेक्षा चड भुरग्यांनी अप्रेंटिसशिपीन वांटो घेवन तांच्यांनी एक बरो वर्क कल्चर तयार करपाचें आमच्या सरकारान आस्त पळयल्या। म्हजें सरकार हे विकसनशील सरकार विकासाक फुडें हाडटा आसतना न्यू इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट प्रमोशन बोर्ड हाच्या मार्फत ग्रीन इंडस्ट्री ह्या गोंयांत येवच्यो म्हणून आम्ही कार्यरत आसा। आम्ही सातत्यात चीफ मिनिस्टर CMRY आसतले, स्टार्टअप पॉलिसी आसतले हाच्या सारक्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो आमच्या सरकारान चालीक लायल्या। EDCन नव्यान सुरू केल्ले एरियाय सेंटर आम्ही म्हणटात तशें नव्यान उद्योजकांक म्हणजे हँड होल्डिंग करपाचें काम हे आमचे सरकार सातत्यात करीत आसा।
गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, सुभाशिश गोवेकार आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. 15 ऑगस्टा निमतान भारतभर कार्यावळी जाल्यो. भारताचो हो महत्वाचो दीस मनोवपाक पुराय भारत सज्ज जाला. भारत स्वतंत्र जावन आयज 79 वर्स पुराय जाता. पळयात उत्तर गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांत मनयल्लो स्वातंत्र्य दिसाच्यो कार्यावळी. I wish you all happy Independence Day. I am UKG class. Happy Independence Day to all. I love my India very much. Wish you all very happy Independence Day. I wish you all a very happy Independence Day. माझ्या या पार्टीका सगळ्यांना स्वतंत्र दिसाची पार्टी. 15 ऑगस्ट भारताचा स्वतंत्र दिस. We celebrate Independence Day on 15 August every year. On this day in 1947, our country, India, became free from British rule. On this day in 1947, India became free from British rule. It is a day to remember our great freedom fighter who fought for our independence. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. बापू कहते हैं अहिंसा परमो धर्म. इसका अर्थ है कि अहिंसा परम धर्म है. मेरा एक सपना था, एक ऐसा भारत जहाँ सब एक हो और सब साथ हो. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. तुमने कहा पढ़ाई औरतों के बस की बात नहीं. तुम्हारे नजरों में तो सिर्फ एक ही औरत थी, पर मैं जानती हूँ मैं उससे कई ज्यादा हूँ. शिक्षा मुक्ति और सशक्ति का मार्ग है. स्वतंत्र दिसाची उल्लेख करली. भारत स्वतंत्र जावपाक कितल्याशा नेत्यांनी आपलो प्राण गमयलो. म्हजो तांकां सलाम.
Notably, he is the only Goan sprinter represented the state at National Games Uttarakhand 2025 and also represented the state at National Games held in 2023. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आयज 15 ऑगस्ट या निमतान भारतभर कार्यावळी रंगल्यो. भारताचो हो महत्वाचो दीस मनोवपाक पुराय भारत सज्ज जाला. पळयात दक्षिण गोंयांत भारत स्वतंत्रतायेचे मनयल्ल्यो कांय कार्यावळी. प्रत्येक वेळे आम्ही प्रगती केली आसा. आमचे मुर्मुगांव कितली प्रगती जाला सगळ्यांक खबर आसा आणि खास करून आमचे डबलिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलपमेंट राष्ट्राचो जावपाक जाय
आणि हे टेक्नॉलॉजीचे युग आसा आणि सगळे मानतात की धीस एरा इज अन एरा ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि ह्या टेक्नॉलॉजी भितर खंयच भारत कमी पडपाक जायना. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांव रेल्वे स्टेशनार आशिल्ले एटीएम फोडपाचो यत्न करपी दुबाविताक कोंकण रेल्वे पुलिसांनी रंगे हात धरलो. उत्तराखंडच्या राहुल कुमार या 25 वर्सां पिरायेच्या दुबाविताक अटक केला. ही पुराय घडणूक सीसीटीव्हीत कैद जाला. राज्यात वाडिल्ल्यो ह्यो चोरयांच्यो घडणुको गंभीर हुस्को निर्माण करपाक लागल्या. मडगांवात जाल्ले हे घडणुकेचेर आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान चड म्हायती दिल्या. पळयात. आज कोकण रेल्वे पुलिसांनी जे मडगांव आसा ह्या मडगांवचे रेल्वे स्टेशन आसा ह्या रेल्वे स्टेशनार बँक ऑफ बरोडाचे एटीएम आसा आणि हे एटीएम एक एक्यूज जो आसा वो भितर फोडपाचो प्रयत्न करता आसतना ताका धरले कडेन आसा आणि त्याचें नाव आसा राहुल कुमार. वो उत्तराखंडचो आसा. वो जेन्ना रेल्वे स्टेशनार पावलो हेणे पयली एटीएमा वचून पयशे काडपाचो प्रयत्न केलो पण तो पयशे येना जाले. म्हणटकीर तेणी त्या एटीएमा फुड्याक कित तरी घालून तेंचे पयशे काडपाचो जेन्ना प्रयत्न जालो तेन्ना खंय तरी पुलिसे कळ्ळे आनी हे कळ्ळे म्हणजे जाल्यार थंय जे सायडी लोक आसले ते एटीएमार रावताले यांची नजरे तो खंय तरी पडलो की हो मॅन्युप्युलेट कित तरी करता म्हणून भितर एटीएमाक. म्हणजे तेणी रोखडेच जे सायडीक पुलीस स्टेशन आसा कोकण रेल्वेचे हेका सांगले आनी त्या टायमार थंय जो पीआय आसा कोकण रेल्वेचो वो राहुल नायक हेका कळ्ळे आनी ताका सांगतले तेणी रोखडे आपल्या स्टाफाक घेवन थंय येवन पळयले आनी ताका रेड हँडीत धरलो. आनी हेजी जी सीसीटीव्ही फुटेज आसा ही सुद्दां मेळ्ळे कडेन आसा की तो कशें करून एटीएम आपले जे बँक ऑफ बरोडाचे आसा हे चोरता करता तो मॅन्युप्युलेट करता हे सुद्दां ह्या सीसीटीव्हीक सद्याक मेळ्ळे कडेन आसा. आनी ह्या हेजेर रोखडोच तांकां अरेस्ट केलो तेणी आनी मागीर ताका जेएमएफसी कोर्टा प्रोड्यूस केलो. आज जेन्ना जेएमएफसी कोर्टा प्रोड्यूस केलो त्या टायमार कोर्टान ताका जेसी दिल्ले कडेन आसा की ज्युडिशियल कस्टडी दिल्ले कडेन आसा. वो आतां पुलीस जे आसात कोकण रेल्वेचे हे इन्व्हेस्टिगेशन करता की वो आनी खंयच्या थेफ्ट केसी बी आसा खंयच्या आनी खंय हेजेर केसी आसा जाल्यार ते आतां तपास करतात. त्याच बरोबर जो पीआय राहुल भंडारी आसा हेणे उत्तराखंड पुलिसेचो सद्याक हे घेतले कडेन आसात फोन घेवन तेंचे कडेन उलोवणी चालू आसा की ह्या एक्युजा बद्दल कितें तांकां आनी कितें म्हायती आसा जाल्यार पळोवचें पडटा. हे व्हडले रेल्वे स्टेशनार जर दिन दवळ्या जर अशें करून जर एटीएम चोरपा लागले जाल्यार आनी उरता कितें काय म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख. सध्या दक्षिण ओडिशा दर्यादेग आणि बंगालच्या वायव्य खाडीक लागसरचो उण्या दाबाचो वाठार आसा. ही पद्दत सरासरी दर्याथर सावन 7.6 किलोमीटर मेरेन चक्रीवादळ गोंया सयत कोंकण पट्टेखर ओलसाण घालता. देखून राज्यात व्हड पावस आणि खर वारे गळपाची शिटकावणी आयएमडीन दिल्या. फाटल्या 24 वरांत राज्याचेर नैऋत्य पावसाळो सक्रिय उरला. धार, बांदोडा आनी फोंडा हांगा व्हड प्रमाणात पावस पडलो जाल्यार हेर चडशा वाठारात मध्यम पावस पडलो. आयच्यान 20 ऑगस्ट मेरेन गोंयांत चड करून दर दिसा मध्यम पावसाची अपेक्षा आसूं येता. 20 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट, चडशा सुवातांनी मध्यम पावसाची शक्यताय. वादळी वाऱ्या वांगडा व्हड पावस. चडावत आनी उणें तापमान 28 डिग्री सेल्सियस ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक दर्यांत वचपा आड सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चायची कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.